नशिबान असलेले गोट्टा चिणकोरीनेजो दुसऱ्याचे काळो कानूज वाडाव पयता दूख पयस करूंक जिविताचे दुडवाची आस ती जातो जायते पळट वायट वेळ येता मनशाची दिसता आसतना मनीस कुड्डो काळू पोटोच गिन्यानाचे गांवगारा आसतना सर्वीस कोरी बरें जोडी पागार पडलो जाला म्हणून मानपान केलो म्हाका काजार गोरकान गारान येतोच मुळो दुसऱ्याचे गोगालफान जोडटा तो जार बायलेक कशी करूंक पोवेट आयलो बुजले पयचे दिनार गांवगारा आसतना सर्वीस कोरी बरें जोडी पागार व्हडलो जाला म्हणून मानपान केलो म्हाका काजार गोरकान गारान येतोच मुळो दुसऱ्याचे गोगालफान जोडटा तूं हजार बायले कशी करूंक पोवेट आयला बुजले पयचे दिनार एजंटाक दुडू दिवन हांगा येवंक उडलो खोशेच्या बारा कंपनीक सर्वीस दिता म्हूण सांगून पावयलो कोवेट शारांत हांगा पावोन 3 म्हयने काम ना तकली बेजार चिंतनाच्या बारा मुडोक लागले परत गारा वच ना तर काम कर तूं गारा दुसरो उपाय ना गारान काम करता सर्वीस 24 वरांची कसले काम करचें पडटा हाल जाता म्हज्या जिवाची गांवगारा आसतना सर्वीस करी हांव इंदेच्या 10,000ची हांगा येवन 24 वरां काम सर्वीस 30 दिनारांची दुसरो उपाय ना गारान काम करता सर्वीस 24 वरांची कसले काम करचें पडटा हाल जाता म्हज्या जिवाची गांवगारा आसतना सर्वीस करी हांव इंदेच्या 10,000ची हांगा येवन 24 वरां काम सर्वीस 30 दिनारांची गोरकांनी कशें बरयतलो आयकोन दूख ताका भोगतेले कशेंच दूख काळजान सोंसतलो सोडटा तितलें ताका धाडटा चिंता कितें सांबाळटलो घरा वचोंकूय तिकेट काडूंक जाय चिंता केन्ना घरा पावतलो आदीं भुरगे बोटीर उपरांत गालफान वचो आतां गालफूय कोबार जाला आदले भाशेन हांगा सर्वीस येवना कितले जाण आसात बेकार गांवगारा बरें शिकप करून तुयसर सर्वीस करून गिन्यान करूं जार ना तर म्हजे भाशेन गालफान पावोन तूं कांय उजत दिना आदीं भुरगे बोटीर उपरांत गालफान वचो आतां गालफूय कोबार जाला आदले भाशेन हांगा सर्वीस येवना कितले जाण आसात बेकार गांवगारा बरें शिकप करून तुयसर सर्वीस करून गिन्यान करूं जाय ना तर म्हजे भाशेन गालफान पावोन तूं कांय